नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर येवकार. हांव गौरीश परबामणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांत पयली नजर मारया हेडलायन्साचेर. तुवें हॉस्पिटलांत 50 नर्स आनी हेर कर्मचारी मेळून 97 कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करपाक मंत्रिमंडळाची मान्यताय. मंत्रिमंडळ बसके उपरांत मुख्यमंत्र्याची म्हायती. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार हांच्या विमानाक बारामतीत लँडिंगा वेळार जालो अपघात. अपघातात उपमुख्यमंत्री अजित पवार हांचे सयत 5 जाणांक आयले मरण. चिमला तोयार तळ्याच्या सुवातेचे सर्वेक्षण जाले पुराय. संबंधीत खाते सर्वेक्षण अहवाल सरकाराक करतले सादर. मात मुख्यमंत्र्याकडेन बसका घेवपाक चिंबलकरांनी दिलो न्हयकार. कुंकळी पाजरखणी वाठारांत वेगान धांवपी पर्यटक टॅक्सी आनी दुचाकीचो जालो अपघात. अपघातात 45 वर्साच्या दादल्याक आयले मरण. काँग्रेसीत संघटनात्मक बदलांची तयारी आसा चालू. राज्यात बेगीनूच 4 जिल्हा अध्यक्षांची जातली नेमणूक. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरांची म्हायती. कोलवा पुलिशेची गुळी वखदां प्रकरणा आड व्हर कारवाय. गुळे वखदांची पुरवण करपाच्या प्रकरणा खाला पुलिशेन अमेरिकन बायलेक केली अटक. आनी आतां खबरो विस्तारांत. तुवें हॉस्पिटलांत 50 नर्स आनी हेर कर्मचारी मेळून 97 कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करपाक मंत्रिमंडळान मान्यताय दिली. मंत्रिमंडळाच्या बसके उपरांत मुख्यमंत्र्यांनी ही म्हायती दिलेली आसा. तशेंच हेर कांय म्हत्वाचे निर्णय घेतले. तुवें हॉस्पिटला खातीर सल्लागारूय नेमतले. बंदर कप्तान खात्यांत उपबंदर कप्तान पद भरपाक मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्ल्याचे मुख्यमंत्र्यान सांगले. Approval for the government for the procedure of the implementation of the 100-point roster regarding the allotment of the reservation of PG seats for SC, ST, OBC, EWS in GMC. PG seats खातीर reservations for SC, ST, OBC and EWS in GMC. तेजो 100-point roster उरता तो कंप्लीट करपा खातीर. टोटल सीट्स जे आसा पळय न्ही हे तेज्या पेजा प्रमाणे येता ते. ना तो सीट्स जे आहा पळय न्हू ते कन्फर्म उरता बट ते रोस्टरा प्रमाणे वतले आनी फुडें सीटांनी काय बदल जावंक ना. ओके. इट इज एन इनबाउंड टूर ऑपरेटर्स इन्सेंटिव्ह स्कीम्स ऑफ 2026 स्पेशल फ्लायटा खातीर जी आमी स्कीम अनाउन्स केल्ली ताच्या आयच्या कॅबिनेटान डिसिजन जालें. क्रिएशन ऑफ द वन पोस्ट ऑफ द डेप्युटी कॅप्टन पोर्ट in the Captain of Port Group A gazetted post in the Captain of Port Department. Deputy na naveen post create kela. Inclusion of the inspector of the factories and boilers as the department in the business of the Government of Goa allocation rules of 1987 with the allied businesses. The construction of the road leading to the Satijabad Kudne exchange of land. फक्त PWD तो स्मॉल सब्जेक्ट. इट इज अगेन प्रपोजल ऑफ द रिक्लेमेशन ऑफ द लँड एडवायजिंग हेल्थ. आमच्या डायरेक्टर ऑफ आर्ट अँड कल्चरा कडेन आशिल्ली ती परत एकदा आमी हेल्थाकूच दिल्ली आसा. फोंडा 30 हांगासर फिलिंग ऑफ द ती एक्सचेंज आशिल्ली फक्त आर्ट अँड कल्चराक दिल्ली हेल्थानूच काडून बट ती परत हेल्थाक जाय म्हणून हेल्थाक घेतल्या आतां. फोंड्या तिस्कार हेल्थाचो थंयसर प्रोजेक्ट येवपाचो आहा तेंचो समथींग. Filling of 2 posts of the lecturer on the contract basis in the Department of the General Surgery in the initial period of the 1 year or till the filling of the vacant post. Filling of the post of the tutor, demonstrator, lecturer against the professor on the contract basis of the various department of the Goa Medical College, Bambolim for the fulfilling of the NMC requirement. Microbiology, ophthalmology, anesthesia and orthopedic. Microbiology 2, ophthalmology 2, anesthesia 9, assistant professor, lecturer 2 आणि orthopedics assistant professor 1 आणि lecturer 3. Again for the हेच्या खातीर आणि appointment of the consultant and the technical staff on the contract basis under the director of health services for the 2M hospital. डिफरंट सध्या पयली टील द फिलिंग ऑफ द पोस्ट एमर्जन्सी म्हणून सध्या कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर घेतलेले.
नॅशनल मेडिकल गायडलायन्स फॉलो करपा खातीर हे जे आसा पळय टायम टू टायम कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचेर घेवचे पडटा. तांचे गोवा पब्लीक सर्व्हिस कमिशनाक वचूंक जाय. गोवा पब्लीक सर्व्हिस कमिशनाक गेल्या उपरांत जे गोवा मेडिकल कॉलेज रिलेटेड पोस्ट हे गोवा पब्लीक सर्व्हिस कमिशनांतल्यान भरपाचे आसता. तुवेचे पोस्ट इज ऑल टुगेदर 97 पोस्ट. फॉर द स्टाफ नर्सीस 50, रेडिओलॉजिस्ट 1, ECG टेक्निशियन्स आणि MTS हाऊसकीपिंग धरून. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार हांच्या विमानाक बारामतीत लँडिंगे वेळार अपघात जालो. ह्या अपघातात उपमुख्यमंत्री अजित पवार हांचे सयत 5 जाणांक मरण आयिल्ल्याचें कळटा. ह्या खातीर महाराष्ट्रात 3 दिसांचो दुखावटो जाहीर केला. तशेंच बेरेस्तारा तांच्या कुडीचेर निमणे संस्कार जातले. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण पवार एका खासगी चार्टर्ड विमानान मुंबयच्यान बारामतीक वयताले. त्या वेळार विमानतळार लँडिंग करताना हो अपघात घडलो. येवपी जिल्लो परिशद वेंचणुकेचे फाटभुंयेर अजित पवार आयज बुधवारा बिरेस्तारा बारामती भोंवडेर आशिल्ले. आयज तांच्यो 4 म्हत्वाच्यो बसकाही आशिल्ल्यो. हे खातीर ते आयज सकाळी विमानान बारामती पावले. पूण विमानतळार लँडिंग करताना हो अपघात जालो आनी तातूंत तांकां मरण आयलें. ह्या वेळार अजित पवार हांचे सयत विमानात तांचे PA आनी हेर सहकारी आशिल्ले. ह्या अपघातात तांकांय मरण आयिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळा. उपमुख्यमंत्री अजित पवार आनी हेर 5 जाणांक दुखेस्त मरण आयिल्ल्यान महाराष्ट्रात दुख्खाचे ल्हार पातळ्ळा. महाराष्ट्राच्या उदरगती खातीर खास करून सहकारी क्षेत्रांत ताणें केल्ल्या खाशेल्या योगदाना खातीर तांचो सदांच उगडास उरतलो अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी हेर फुडाऱ्यांनी तांच्या वावराच्यो यादी जागयत दुख्ख उक्तायला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. चिंबलाच्या प्रस्तावित युनिटी मॉल प्रकल्पा खातीर निश्चित केल्ल्या सुवातेची सर्वेक्षण पुराय जालेले आसा. संबंधीत खाते निमणो सर्वेक्षण अहवाल सरकाराक सादर करतले अशी अधिकाऱ्यांनी म्हायती दिलेली आसा. मजगतीं चिंबलकरांबरोबर मुख्यमंत्र्यान बसका आपयल्ली तेका चिंबलकरांनी पुरायपणान न्हयकार दिला. युनिटी मॉल आनी प्रशासन स्तंभा आड फाटल्या 1 म्हयन्या सावन चिंबलाकारांचें आंदोलन सुरूच आसा. मुख्यमंत्र्याच्या आदेशा प्रमाण चिंबलाच्या तळ्यार तळाचे सर्वेक्षण सुमार 3 दीस चालू आशिल्ले, जे आयज अर्द्या मायत्यार सोंपले. संबंधीत खाते निमणो सर्वेक्षण अहवाल सरकाराक सादर करतले अशें अधिकाऱ्यांनी म्हायती दिल्या. मजगतीं ह्या सर्वेक्षणा उपरांत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आयज सांजेच्या 6 वरांचेर युनिटी मॉल आंदोलकांकडेन संवाद साधून उरिल्ल्या प्रस्नाचेर चर्चा करतले अशी म्हायती मुखार आयिल्ली. मात चिंबलाकारांनी आयज आमी मेळूंक शकना, आमचे कडेन सारकी कसलीच म्हायती ना, आमी आमची बसका घेवन मागीर गरज पडल्यार मुख्यमंत्र्या कडेन चर्चा करतले, मात आयज करचे ना अशी म्हायती थळाव्यांनी दिली. तशेंच हे प्रकल्प सरकारान स्क्रॅप करचे अशी मागणी केली. हे दोनूय प्रकल्प आतां स्क्रॅप जाता काय ना हाचेर आतां सगळ्यांचीच नदर केंद्रीत आसा. Inspection survey complete zala. Okay. The only thing is that the minutes have draft minutes amka soglek circulate kela or each and every government department as well as us. We will check the minutes correlated with whatever we have also observed during this last 4-5 days. And after that we'll finalize it and submit it within 24 hours to the government. Whatever we have stated, they have said that they are going to put it in the. They have recorded it. Yes, they have recorded it according to them. We'll now have to check and see if they have actually recorded it in the minutes. आणि आज इन्स्पेक्शन कंप्लीट जाता, सगळं कंप्लीट जाता. आता हे जो रिपोर्ट जो आसा गव्हर्मेंटाक सबमीट करता, मागीर तेजे उपरांत गव्हर्मेंट डिसिजन घेता. असो भितर एक्सकेवेशन जाला सो तितून कितें हे टेम्पर जातलो फॉर सर्वे. ना एक्सकेवेशन जालें तें जालें. इज ओन्ली ट्रेसिंग ऑफ वॉटर लायन्स. हय, पूण ते एक्सकेवेशन जालें म्हणटकीर ते मागीर चेंज जाता न्ही. ना एक्सकेवेशन जालें की तुका ते मायक्रो कॅचमेंट म्हणटात, ते ल्हान जाता. घराचो तुमी बांदल्यार ल्हानशें चेंज जाता. डेट व्हडली मेजर कॅचमेंटाक एफेक्ट जायना. दॅट इज अ डिफरंट इश्यू कितें आशिल्लें, तेंची ते कॅचमेंट एरिया मार्किंग जाय आशिल्ली, तेंची एक वेगळे ड्रॉइंग आशिल्ली, विलेजाची, ते आमी घेतल्या कन्सिडरेशन. एक आमचो NIOची आशिल्ली ते घेतला, आणि दुसरी एक वटलँडाची आशिल्ली. देर आर वेरियस रूल्स अँड रेग्युलेशन बाय वीच ते रिड्यूस द एरिया. कित्याक डिपेंड द टायप एरिया, डिपेंडिंग ऑन द लोकॅलिटी, अर्बन एरिया, नॉन अर्बन एरिया, वेगळे वेगळे रूल्स आसात. सो तेंचे कितें म्हणण्यातले हांवें घेतला सगळें, आणि तेंच्यांनी ज्यो दाखयला विलेजांत सगळे तेंचे बरोबर वचून सगळे तेंचे स्प्रिंग्स, मागीर चॅनल आनी कितें सगळे वेजिटेशन सगळे आउटफॉल टू द लेक सगळे मार्क केल्या. सो आज सर्वे कंप्लीट जाता. आता गव्हर्मेंटान रिपोर्ट ह्या जावपाक कितलो टायम लागतलो सर तुम्हाला? सर रिपोर्ट कोणाक फॉरवर्ड करतले तुमी आतां हो? हांव ते कलेक्टराक दितलो, कलेक्टर मागीर CM सराक दितलो. आज मेळपाक क्लियर सकाळी सांगलो तेका आमी
णवांक सांगलेले मागीर तेजो 1-2 वरांचो रिपोर्ट येयला दिसता तो सीएम मेळोंक सोदता तुमकां दिसता ते 30 तारखेचे मिटिंगेक लागून ते तुमकां जावंक आपयला शकता कित्याक आमचो एकूच डिमांड आहा तीन ज्यो मिटिंग्यो जाला तितून तुमची दोनूय प्रोजेक्ट हे स्क्रॅप करपाक जाय म्हणून आणि तयार लेखाचे फाय कितें पळयता आयज सीएमान सांची मिटींग आपयली तेंच्यांनी म्हटलां की आयज ते येवचे ना म्हणून कितें मिटिंगेक जाला न्हू पळय तो एक्चुअली कितें जाला ते आतां भायल्या भायर सीएमाक मेळलेले आनी म्हाकाय खबर ना कितें डेवलप जाला ते कळ्ळें न्हू आनी सीएम तेंचे बरें सारकें ते वयतालो कित्याक तेमी ते लिस्पाक केला न्हू ते आतां पळय वेटलँडाचे मागीर आमचे नायो मागीर दुसरे इकोलॉजी ते सगळे पळय ते इंजिनियराक गव्हर्मेंट सायडीच्यान प्लस तेंचेय सायडीच्यान सीएमान सांगला तेंचेय सायडीचे मनीस हाड न्हू कित्याक ट्रान्सपरन्सी जावची तुम्ही म्हणटा न्हू सीएमान आपयला ते म्हाका खबर ना कित्याक तेमी ते भायल्या भायर गेल्ले त्या दीस तुम्ही मिटिंगेक नासले त्या दीस मिटींग आपयली तेन्ना सीएमाक बंगल्याचेर ना ना मात सीएमान सांगला तुम्ही सगळे मिटिंगेक तुम्ही आसले म्हणून एमएलएज बीन सगळे ना तेंची मिटींग जाली तेन्ना हांव ना हां तेन्ना हांव ना आयज जे सोंग आपयल्या विलेजरांनी तुमकां दिसना की वचून सीएमाक मेळचें म्हणून तेन्ना आपयल्ले फर्स्ट टायम जेन्ना म्हाका सांगलें तुका सांगपाक म्हाका कांयच खबर ना तें कितें उलोवप जालां तेंच्या वाजून कांयच खबर ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. बुधवारा कुंकळ्ळी पाजरखणी वाठारांत वेगान धांवपी पर्यटक टॅक्सी आनी दुचाकीचो भिरांकूळ अपघात जालो. ह्या अपघातांत एका 45 वर्साच्या दादल्याक आगताक मरण आयलें. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण उल्हास गांवकर आपल्या एक्टिवा स्कूटरींतल्यान कुंकळे दिकेन वतालो. त्याच वेळार वेगान वचपी अर्टिगा गाडयेन दुसरे गाडयेक ओव्हरटेक करपाचो यत्न करतना ताचे दुचाकी गाडयेक खर धक्को दिलो. टक्कर जाले उपरांत गंभीर जखमी जाल्ल्या गांवकाराक रोखडोच हॉस्पिटलांत व्हेलो. मात वैजकीय अधिकाऱ्यांनी ताका मरण आयिल्ल्याचे जाहीर केले. ही घडणुकेची म्हायती मेळटकच कुंकळे पुलिसांनी घडणुकेचो पंचनामो केलो. संबंदीत गाडी ड्रायव्हराक पुलिसांनी ताब्यात घेतला आनी ताजेर केस नोंद करपाची प्रक्रिया सुरू आसा. मजगती ह्या नादी लेगीत हांगा जीवघेणे अपघात घडल्यात, मात कोणूच दखल घेयना खंय. आतां आमचे पाशयेंस सोंपला. अपघात घडटा तेन्नाच पंचनामो करता, मात हे अपघात घडटा कित्याक ताजो सोद लायतलो कोण? आतां मुख्यमंत्र्यान हो प्रस्न बेगोबेग तडीक लावंक ना जाल्यार आमी रस्तो आडयतले अशी थेट शिटकावणी थळाव्यांनी दिल्या. हांव म्हणटा कितें हेंगेलो नो ऑब्जेक्शन प्लॅन आसूंक जायो डिबेट आसूंक जाय म्हणजे कांय सुद्दां कांय जातना 200-300 गाडी लागून आसता तूं म्हाका सांग हे फोन तरी केलो जाल्यार आज कळ्ळें आज ह्या टायमार 3 गँग इस्कॉल बंद करपा जाल्लें बरें तूं कळ्ळें याची खातीर एक्सिडेंट जालो आनी हेच्या फुडें जायतो जालो आसा ऑन द स्पॉट जालाय जायते आमी मिडियाची दिलो आसा सो फार कांय केलो ना म्हाका सांग आतां उरलें कितें आमी आतां फुडें भाशेन सांगता चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंताक हेजेर ताबडतोब तूं एक्शन घे आनी जरी तर तूं एक्शन घेयना पाजरखणी गांव आख्खो उठ्ठालो आनी हो रस्तो ब्लॉक जातलो 100% सांगत आमी एक चितावणी आनी हेच्या मुखार वचनाय तेगे धाकटे भुरगे काकाने आमच्या लागतो भुरगो थिंगा चाय घेवपाक वयतालो सायड लायट मारून तो मुखार क्रॉस जातालो थिंगा डिवायडर आहा स्पीड ब्रेकर आहा जितली फास्ट गाडी येयला ती आनी तेणी ब्रेक मारला काय ना थिंगसान 200 मीटर मुखार तो पयस येयला घेवन गेलो तेका मारून धपको आनी हो 200 मीटर पयल्यान तेणी सायड रायट मारून भितर सरतालो आनी तो 200 मीटर पयल्यान आसलोलो थिंगसान तो आखी स्पिडी हांवें तेका कंट्रोल करना तेका रॉंग सायडीन हाडून तेणी गाडी मारला रॉंग सायडीन तेका रायट सायडीन क्रॉस मारलो हिका गाडी मारून तेका 100 मीटर 50 मीटर मात धरून वयला गाडी ब्रेक बसून मारलो नासलो आनी तो भुरगो आतां ऑन द स्पॉट गेला मागीर कितें जालें हांगा आतां जालें इशू जालो पूण हिंगा पुलीस येवन आतां आपणा गेले कितें पंचनाम केले जाप करून गाडी काडून सोदता अरे बाबा ते स्पॉटाचेर कित्या लागून जालो एक्सिडेंट कितें कच जाता हेजे पयलीं जायते एक्सिडेंट जाले पूण तेजो इशू करचे ते आपण गाडी काडून सोदता आपणालो जॉब म्हणटाय आपणाक काडपा जाय म्हणटाय गाडी आनी तेच फाटी आतां फाटल्यान परत एक्सिडेंट जातलो तूं परत येतले परत पंचनाम करता आतां गाडी काडूं जाय म्हटलें आनी जे प्लेसीचेर स्पॉटाचेर एक्सिडेंट जाताय थिंगा कितें करपाचें तें कितें
एमी तिका काय ट्रेस केलं ना गव्हर्नमेंटान एक्शन केलं ना आपले एमी रिपोर्टाचे घालून जायते पाटी इश्यू केलो पूण आयज पासून कोण एक्शन घेतला आयज हिंगा आता हिंगा जीव वयता बरो ते जीव वयता बरो ताका कळना आतां आमचे प्रमोद सावंताक हांव सांगता प्रमोद सावंताक सांगता हेचे जात तितले बेगीन एक्शन घे ना तूं हे सायडच्यान येई नाका कुंकळ्या पासून हिंगा एक्शन घेतला शिवाय तूं कुंकळ्या येई नाका पळय हिंगा लोकांक इज्जत कितें जालां हिंगा कितलो एक्शन जालें लोकांक कितें जाता प्रॉब्लेम तेजो एक्शन घे यो हिंगा आनी पळय हिंगा कितें जाता तें आनी थिंगा जातले बेगीन तेजें एक्शन घेवन तेका कितें करपाक लायक. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. काँग्रेसीत संघटनात्मक बदलांची तयारी चालू असून राज्यात बेगीनूच 4 जिल्हो अध्यक्षांची नेमणूक जातली अशी माहिती काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हाणें दिली. दिल्लीत जाल्ल्या काँग्रेसीच्या ज्येष्ठ फुडाऱ्यांच्या बसकेविशीं पाटकर उलयतालो. यूपी विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधी, पक्षाचे सरचिटणीस के.सी. वेणुगोपाल, गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरे, गिरीश तोडणकार, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर आनी विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांची दिल्लीत बसका जाली. संघटना घटमूट करपा सयत विधानसभा वेंचणुकेच्या तयारी विशीं बसकेत चर्चा जाली. तशेंच येवपी नगरपालिका वेंचणुकेत समान विचारांच्या उमेदवारांचे घटमूट पॅनल तयार करपाचे आसा. काँग्रेसीत संघटनात्मक बदलाची तयारी सुरू असून राज्यात बेगीनूच 4 जिल्हाध्यक्षांची नेमणूक जातली अशी माहिती काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान दिली. काल आमचे गोवा स्टेटीचे लिडरशिपीची मिटींग आशिल्ली आनी रिगार्डिंग फुडल्या इलेक्शनाचे प्रिपेर्डनेस 2027 how we are going to go, what has to be the strategy, कितें सध्या ग्राउंड सिच्युएशन आणि ऑर्गनायझेशन मेथड हे सगळे काल विस्तारान आमी डिस्कस केलें. ओके आता आमचे पार्टीचे स्ट्रेंथ खंय वी आर स्ट्रॉंग, विच आर द स्ट्रॉंग होल्ड कॉन्स्टिट्युएन्सीज हाजेर डिटेलान आमचे डिस्कशन जालें. आनी म्हणजे काँग्रेस पार्टीचे स्ट्रॉंग सिटां जी आसा काँग्रेस पार्टी इज स्ट्रॉंग. So there, in that particular constituency, alliance seat cannot share. That was ते आम्ही डिस्कस केला की गोवा फॉरवर्डाचे अलायन्स पयली जाल्ले, सो ताजे it is there. So now moving forward regarding other places, पार्टीचे पोझिशन कितें आसा, how to strengthen more. Committees to be restructured, जे ब्लॉक्स रिशफल करतो. ओके, काही ब्लॉक्स कंप्लीट केले ते रिशफल करपाचे. सी ब्लॉक्स वेर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंटांनी आमकां जे रिपोर्ट्स दिल्या बेसिस दॅट खंय विरेवर हॅव टू बी रिकन्सिडर ते आमी करतले. आतां ऑल्सो आमचे संघटन सर्जन प्रोग्राम ऑल्सो स्टार्ट जाल्लो आसा. इट्स अ नॅशनल प्रोग्राम ज्यातून डिस्ट्रिक्ट जे आसा तातून दोन्ही डिस्ट्रिक्टाचे न्यू कमिटी विल बी फॉर्म. आणि एक लॉंग स्टँडिंग आमचे एक डिमांड आशिल्लो की गोंयान ऑर्गनायझेशन बेसीस आमचे 2 डिस्ट्रिक्ट आशिल्ले, नॉर्थ आणि साऊथ. सो जेन्ना हांव प्रेसिडेंट जाल्लो तेन्ना वी हॅड टेकन अ रेझोल्युशन एट द PCC दॅट गोंयान 4 डिस्ट्रिक्ट करचे. ओके, सो तेही आम्ही डिस्कस केला आणि ताजेर इन प्रिन्सिपल अप्रुव्हलूय मेळ्ळा. काल काँग्रेस गोवा काँग्रेस प्रदेश कमिटी हाचे अमित पाटकर, प्रेसिडेंट अमित पाटकर, त्याचबरोबर ऑपोजिशन लिडर युरी आलेमाव, काँग्रेसीचे ज्येष्ठ नेते गिरीश तोडणकर हांची, काँग्रेसीचे प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खरगे, त्याचबरोबर राहुल गांधी आणि के.सी. वेणुगोपाल आणि गोवा डेस्क इंचार्ज माणिकराव ठाकरे हांची एक संयुक्त बैठक दिल्लीत जाली. आणि हातूंत भितर येणारे जे इलेक्शन आसा असेंब्लीचे 2027 जे जावपाचें आसा गोवा, ताजेर एक लेंथी चर्चा जाली. तातूंत भितर तांणी आपली पार्टी खंयचे स्ट्रॉंग होल्ड आसात हे पार्टीचे हातूंत डिस्कस केले. त्याचबरोबर तातूंत अशें डिस्कस केलें की जे स्ट्रॉंग होल्ड आसात ते खंयचे अलायन्स जर जाले फुडले इलेक्शनाक जाल्यार ते तांकां दिवचे न्ही आनी ताजेर आपणेच कंटेस्ट करचे.
एकंदरीत गोंयच्या ग्रासरूट हाजो तांणी निळा सगळो जो पार्टी हायकमांडा मुखार दवरलो तांणी तो मानून घेतलो. त्याच बरोबर मुख्य म्हणजे एक डिस्कशन जालें की अमित पाटकरान जेन्ना प्रदेश समितीची जी आपणे हे घेतली इंचार्ज जेन्ना जालो ताणें 4 डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट करचे अशें म्हण एक सुजाव मांडिल्लो. तो आतां पार्टी हायकमांडान एक्सेप्ट करून घेतिल्लो आसा. म्हणटा तेजे खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव कुलकर्णीकार. कोलवा पुलिशेन गुवळी वखदा प्रकरणा आड व्हड कारवाय केलेली आसा. ह्या कारवायेत पुलिशेन अमेरिकन नागरीक दुबावीत सुझान आपोलो हिका अटक केल्या. चरस आनी MDMA बाळगुपाच्या प्रकरणात आयतारा वार्का हांगासरल्या एका फ्लॅटांतल्यान अटक केल्ले दुबावीत प्रतीक बर्मन आनी आकाश साजीत हांकां गुवळी वखदांचे पुरवण करपाच्या प्रकरणा खाला हळदोण्यार रावपी अमेरिकन नागरीक सुझान आपोलो हिका अटक केल्ल्याचें कळटा. कोलवा पुलीस ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास करतात. आयतारा सकाळ फुडें कोलवा पुलिसांनी वार्का हांगा एक फ्लॅटाक रेड मारून 2 जाणांक अटक केली. तांचे कडल्यान MDMA आनी चरस जवळ जवळ हाचो व्हॅल्यू जो आशिल्लो तो 2,05,000 असो इतलो जातालो आनी हे दोगांयची तांणी अटक केली. तांची नांवां आशिल्लीं प्रतीक बर्मन आनीक आकाश सजीत. हे दोगांयकय तांणी कोर्टा मुखार दवरले आनी कोर्टान तांकां 4 दिसांची पुलीस कस्टडी दिल्ली आसा. त्याच बरोबर तांचे तपास करतना तांचे मुखार अशें नदरेक आयलें की हातूंत भितर हो जो ड्रग्स आसा तो तांणी एक फॉरेनरा कडल्यान घेतिल्लो. ताजे नंतर तांणी तपासाची गती वाडयली आनी आज सकाळी फुडें अल्डोना साकून सुसान आपोलो ह्या अमेरिकन नॅशनल बायलेक तांणी अटक केल्ली आसा. हाजेर आरोप आसा की हे जे ड्रग्स तांणी दोगांयनी घेतिल्ले ते तिणें ताका सप्लाय केल्ले. सो एक नवो आतां मोड जाल्लो आसा ह्या केसी भितर की अमेरिकन नॅशनल जी बायल हांगा रावताली ती आतां ड्रग्स सप्लाया भितर काम करताली आनी ही आतां खंयच्यान हाडटाली ती हे ड्रग्स खंयच्यान येताली हाजेर कोलवा पुलीस हाजी तपास करतात. हो सगळो तपास जो आसा तो दक्षिण गोंयचे अधीक्षक टिकम सिंग वर्मा हांचे मार्गदर्शना खाला ही नॅशनल जी आसा ती हांगा लिगली रावताली काय इलिगली रावताली हाचोय तपास आतां घेतात अशें वरिश्ठ पोलीस क्षेत्रा कडल्यान म्हायती मेळिल्ली आसा. ते खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव. भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन 30 आणि 31 जानेराक गोंय भोंवडेर येवपाचे आसात अशी माहिती भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान दिली. नितीन नबीनाचे 30 जानेराक सकाळी 11 वरांचेर मोपा विमानतळाचेर आगमन जातले. 30 तारखेक आमदार कोर कमिटीची बसका घेतले. 31 तारखेक ताळगांव मंडळाच्या कार्यकर्त्यांक मार्गदर्शन करतले अशें भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान सांगले. आमचे भारतीय जनता पार्टीचे तरुण नवनिर्वाचित अध्यक्ष माननीय आदरणीय श्री नितीन नबीनजी हे शुक्रारा 30 जानेवारी आणि शेनवारा 31 जानेवारी असे 2 दीस गोंयच्या दौऱ्याचेर येतात. तांचो अध्यक्ष जाल्या उपरांत संपूर्ण देशभर प्रवास सुरू आसा. ते बाकीच्या सगळ्या राज्यांनी भोंवतनात उत्तर प्रदेश आतां वेस्ट बेंगाल किंवा बाकीचे तशेंच वचना 20 आणि 21 तारखेक ते गोंयांत आसतले. 30 आणि 31 ते गोंयांत आसतले आणि त्या दिसा तांचे सगळ्यांत पयलीं मोपा एअरपोर्टाचेर भव्य अशें स्वागत जातले. ते 30 तारखेक सकाळी मोपा एअरपोर्टाचेर तांचे लँडिंग जाले बरोबर भारतीय जनता पार्टीच्या सगळ्या वतीन तांचे स्वागत केले वतले. तांकां 5 वेळा आमदार आशिल्ले ते तांकां झॅड सर्टिफिकेट बीन आसा आनी त्याच बरोबर 5 वेळा आमदार आसतना तांचो गाडो अनुभव त्याच बरोबर फुडले इलेक्शनाचे किंवा संघटनेच्या किंवा विविध मोर्चा समितीच्या मार्गदर्शना खातीर आमी खूब आतूर आसा. ते आयले नंतर तांचे भव्य दिव्य स्वागत जातले ते माननीय मुख्यमंत्री मागीर खासदार पार्टीचे सगळे पदाधिकारी आणि त्याचबरोबर कार्यकर्त्यांच्या गजरांचे स्वागत झाल्यानंतर त्यांचे भारतीय जनता पार्टीच्या ऑफिसांत स्वागत जातले. त्याच दिसा जवळ 11 वरांचेर त्यांचे गोंयांत स्वागत केल्यानंतर 2 दिवस तांचे विविध कार्यक्रम आसतले. ते कार्यक्रम म्हटल्यार पब्लीक कार्यक्रम न्हय तर पार्टीच्या संघटनेचे वतले. तांचे कोर कमिटीचे मिटींग आसतली. केंद्र सरकारान लागू केल्ल्या नेमांक लोकांनी पाळो दिवचोच पडटलो. दुचाकीचेर फाटल्यान बसप्यांक हेल्मेट एप्रील म्हयन्यासावन चालीक लावपाचो विचार करतले अशी माहिती येरादारी मंत्री माविन गुदिन्होन दिल्या. मजगतीं मुखेल रस्त्यांच्यो आजून मेरेन कसल्योच कागाळी येवंक ना. सगळ्या रस्त्यांचे प्रश्न रोखडेच तडीक लायतले अशी माहिती PWD मंत्री दिगंबर कामतीन दिली.
येरादारी खात्यान गोंयांत घडपी अपघातांचेर नियंत्रण हाडपा खातीर दुचाकी चलोवप्या सयत फाटल्यान बशिल्ल्यांक लेगीत हेल्मेट घालप सक्तीचें अशें परिपत्रक जारी केल्लें. ह्याच फाटभुंयेर गोंयांत येरादारी पुलीस जागृताय मोहीम घडोवन हाडीत आसा. एप्रिलाच्यान दुचाकीच्या फाटल्यान बसप्यांक हेल्मेट घालप सक्तीचें जावपाची शक्यताय मंत्री माविन गुदिन्हन उक्तायले. राज्य सरकाराक केंद्र सरकारान घालून दिल्ल्या नेमाक पाळो दिवचोच पडटलो अशेंय ताणें मुखार सांगलें. We have to follow the central government guidelines. So pillion riders also have to use helmet. Only I have told our people not to press for the pillion riders so soon. Give them some time. Give them some time. Your department has already started awareness on the pillion rider. Yeah, because these days the safety week is going on. So I have told them to have as many functions so that people know. And suddenly pillion rider fine galpa lagle. See, we understand the social need also. इस्कलाच्या टायमार तुवें पळयला तीग जाण वयताय हांव सांगता तांकां करनाका. दे डोंट हॅव एनी अदर मीन्स हाव वील द चिल्ड्रन रीच होम. So we can understand there are certain relaxation, but not all the time that it becomes a norm. It is the exception. How long it will take to start? Pillion rider ak helmet देऊन किती time लागतो? Pillion rider, we have not fixed a time frame, but I have said at least till April, don't do anything. Give them some time. पण लोकांचो विरोध आसा. लोक म्हणटा पयलीं रस्तेच सारके करा म्हणटा, मागीर ते फाटले हे करा म्हणटा. रस्तेच सारके ना म्हणटा न्ही. रस्ते सारके करता मरे कोणा सगळे कडेन इम्प्रूव जाला. मजगती राज्यांतल्या रस्त्यांचो प्रस्न बरोच गाजता. विधानसभा अधिवेशनात लेगीत हे विशय आयले. सध्या मुखेल रस्त्या बाबतीत कसल्योच कागाळी ना. पर्वरीत येरादारी वळयल्या आनी पुलिसय सहकार दितात. पर्वरी आनी दाबोळचे फ्लायओव्हर पुराय करपा खातीर आमी ऑक्टोबराची मुजत दिल्ल्याची माहिती भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामतीन दिली. परत म्हाका रोड्साचेर विचारता मरे. No, but right now म्हाका आतां रोडाच्यो टू बी फ्रँक आय एम नॉट गेटिंग कंप्लेंट फ्रॉम द मेन रोड्स. इन फॅक्ट आय एवरी डे पर्वरी दॅट ब्रिज ऑल्सो डायवर्जन्स हॅव बीन डन. पुलीस हॅव कोऑपरेटेड. DIG personally went and she has said that she will do handle it properly. But what about we have village given roads? them deadline of October, Daboli as well as Porvori, and we are personally monitoring. What about village roads? Village roads. Village road now tender झाले. खूपशी टेंडर झाली. They will start. सर पण तालिगांव डांबर घातलेलो रोड परत खणला. पळय डांबर घाला ते हांवें सांगलें असेंब्ली हांवें कमिटी करता म्हणून. फायनल ड्राफ्ट इज बीन प्रिपेर्ड टू इशू ए ऑर्डर इंटर डिपार्टमेंटल कमिटी हेडेड बाय प्रिन्सिपल चीफ. ताजेर सगळें क्लियर जातलें की केन्ना ते 2-3 दिसां भितर नोटिफिकेशन. एनी प्रपोजल वील बी प्लेस बिफोर द कमिटी. ताजेर सगळे रिप्रेझेंटेटिव्स आहा. टॅलिकॉमाचो सुद्दां आसा. ते प्रॉब्लेम आनी ना. उठ सूट फोडटा तें जावपा ना. तें हांवें सांगलां तुमकां म्हणून ती कमिटी पर्वरी हायवे काम चलता डायव्हर्शन. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे बुलेटिन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मस्त 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 मस्त. युनिव्हर्सिटी मस्त, फ्युचर जबरदस्त. जॉईन पारोल युनिव्हर्सिटी वडोदरा, गुजरात. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात.